नवो भाग फ्रांसीस शावेराचे जापान देशांत मिसावांचो वावर. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या एपिसोडान आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या आसियांतल्या भोंवडीचो अभ्यास केलो. आयज आमी शावेराच्या जिविताचे एक मुखेल विशयाचेर पावलां मारतात. जापानांत मिसांव. जापानांत पावपाचें ताचें ताणें केल्लें यत्न, जापानांत लोकांनी सुरवेक केल्लो येवकार आनी देशांतल्या क्रिस्तांव समाजाक उदरगतीच्या पांवड्यार केल्ले प्रवास. शावेराची जपानाची भोंवडी. शावेराच्या प्रवासान ताका जपान सारकिल्ल्या देशांत पावयलो. हो एक आगळो आनी संस्कृतीक नदरेन गिरेस्त देश, जाका त्या काळांत क्रिस्तांव धर्माचो मर्यादीत संपर्क आशिल्लो. ताचो हेतू आशिल्लो क्रिस्तांव भावार्थाची वळख करून दिवप आनी ह्या प्रदेशांत आपली उपस्थिती स्थापन करप. जापानांत पावप आनी सुरवातीचो स्वागत. शावेर जापानांत पावतकूच ताका आजून क्रिस्तांव धर्माचो व्हड प्रमाणान संपर्क मेळूंक नाशिल्ल्या लोकांचो फुडो करूंक पडलो. जापानी लोकांचो येवकार वेगळो आशिल्लो. कांय जाणांनी नव्या भावार्थाची उत्सुकता आनी उक्तेपण दाखयलें, जाल्यार कांय जाणांनी नाकारलें. जापानी लोकांकडेन व्हड प्रमाणान संबंद दवरलो. तांची भास, संस्कृताय आनी समाजाक समजून घेवपाचो यत्न करतालो. ताच्या पद्दतीन थळाव्या रिती रिवाजांक जुळोवन घेवप आनी लोकांमडेन संबंद तयार करून क्रिस्तांव संदेश प्रभावीपणान पावोवपाचो आस्पाव आशिल्लो. क्रिस्तांव धर्म पाताळपाचें यत्न. शावेरान जपानी लोकांच्या काळजाक आनी मनान पावोवपाचो हेतू दवरून क्रिस्तांव परिश्रम केलो आनी शिकयलो. ताणें क्रिस्तांव धर्माचो संदेश सांगलो. ताच्या नैतीक आनी आध्यात्मीक शिकवणेचेर जपानच्या सांस्कृतीक संदर्भाकडेन प्रतिध्वनीत अशे तरेन भर दिलो. शावेराच्या यत्नाक ल्हव ल्हव फळां मेवलीं आनी जपानांत क्रिस्तांव समाजाची स्थापणूक जाली. ही वाड व्यापक नासली तरी ह्या सुरवेच्या समाजांनी देशांतल्या क्रिस्तांव समाजाची वाड जाली. जपानांत मेवलेलीं आव्हानां. शावेराक जपानांतूय आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें. जशें ताणें भेट दिल्ल्या हेर प्रदेशांनी आव्हानांक फुडो करचें पडलें. संस्कृतीक फरक, भाशेची आडमेळी आनी खोलायेन रुजलेली परंपरा हाका लागून क्रिस्तांव धर्माक मान्यताय आनी वाड करपाक म्हत्वाची आडमेळी आयली. जपानांतल्या शावेराच्या मिसावांचें दायज. आव्हानां आसून लेगीत जपानांतल्या शावेराच्या मिसावांच्या वावरान खोलायेन दायज सोडलो. ताच्या सुरवातेच्या यत्नाक लागून ह्या देशांतल्या क्रिस्तांव धर्माची निमाणें वाड जावपाची बुन्याद घाली. ताचो प्रभाव वर्सां भितर वाडपी आनी फुलपी क्रिस्तांव समाजाची निर्मिती जाली. शावेराच्या यत्नाक जपानाचेर ठिकपी परिणाम. ताच्या वावरांतल्यान भायर सरपी क्रिस्तांव समाज अस्तित्वांत आनी ताचे विस्तार चालूच आशिल्ले. देशांतल्या संस्कृतीक आनी धर्मीक विविधतायेन योगदान दिलें. शावेराच्या यत्नाक जपानाचेर ठिकपी परिणाम जालो. ताच्या वावरांतल्यान भायर सरपी क्रिस्तांव समाज अस्तित्वांत आनी विस्तार चालूच आशिल्ले. देशांतल्या संस्कृतीक आनी धर्मीक विविधतायेन योगदान दिलें. फ्रांसीस शावेराच्या जपानांतल्या मिशनाक लागून देशांतल्या क्रिस्तांव धर्माच्या विकासान म्हत्वाचें पावल जालें. ताच्या योगदानान आव्हानां आसून लेगीत काळा प्रमाणे तिगून उरपी आनी विस्तारपी क्रिस्तांव समाजाची वाड करपाची बुन्याद घाली. ह्या एपिसोडा खातीर म्हज्या वांगडा आयिल्ल्या खातीर तुमकां आभार. येवपी एपिसोडांनी आमी शावेराच्या मिशनरी प्रवासाचो आनी ताणें आपले मिसांव चालू दवरतना हेर प्रदेशांनी मेळिल्ल्या आव्हानांचो आनी यशस्वीपणाचो आनीक अभ्यास करतले.
10व्या एपिसोडा खातीर पळयत रावात, जंय आमी शावेराच्या दायजाचेर आनी ताच्या मिशनरी वावराच्या टिकपी परिणामान खोलायेन पावतले.